जयल बाब कितें दिसता केन्ना करपाचें पयलीं करपाचें काय मागीर करपाचें? प्रमोद पयलीं करूं मागीर करूं एक्चुअली कांयच फरक पडना. अकॉर्डिंग टू द न्यूज रिपोर्ट्स रमेश तवडकर विल बी एक्चुअली इंडक्टेड फर्स्ट एंड देन उरलेले दोग जाण मागीर म्हणटा. पण द लार्जर पिक्चर इफ यू सी पॉलिटिकली this reshuffle is not done because of the political leaders. It is done because BJP wants something in the next the time ahead. You know, as in the build up to 2027, they are looking at 2027 strategically. लोबो इतले करून सडनली रोबोक उबो करून आनी सगळ्यांक सरप्रायज कसो जालो की लोबो येयलो म्हणून तो फोटो आयलो तेजेर with Amit Shah. They are looking at Bhardesh very seriously. So, you know, and without Michael Lobo at his best in Bhardesh, BJP will be at completely on the wrong footing. ते एक जालें. मारगांव again दिगंबर कामत, they have to win his confidence. आता तो तेका तो दुखोवन तो इलेक्शनाक वयतलो जाल्यार शाश्टीकरण घालतले. So they have strategically worked their plan and going ahead with whether it is 1 year or whether it is about 8 months. ते जावंकूच जाय आसतले किपिंग द बीजेपी इंटरेस्ट इन मायंड नॉट इलेक्शन हियरिंग इन मायंड. जाता तितले बेगीन कितें जातलें आत्तां गोवा फॉरवर्डान विजय सरदेसायान आपले एकला चलो रे म्हणून ताणें जे आपली कॅम्पेन सुरू केल्या लोकांक मेळपाची ताका जो रिस्पॉन्स मेळटा म्हाका दिसता बीजेपी खंय ना खंय मातशी काचाबूल जाल्या अशें म्हाका दिसता. आनी ताचो धस्को काँग्रेसीन घेतली. काँग्रेस फायनली हे सगळे येवपाक एकठांय येवपाक जाय तरच कितें जातलें फुडें. पूण आत्तां जो विजयन जो मुवमेंट सुरू केला तेतून जाता अशें की मायकल लोबो घडये कदाचित 27 जर विजयक मेळ्ळो जाल्यार काल विजयच्या स्टेजीर जो मांद्र्या लोक आशिल्ले तितूंतलो एक लिडर जो आसा तो लोकल लिडर तो मायकल लोबोचो क्लोज. सो बीजेपीक हे वायब्रेशन्स मेळ्ळा आसतले की हे अशें जर कितें जायत जाल्यार ते म्हारग पडटले. सो आत्तां एक सारवासारव करून फुडली दिगंबराची गजाल तेणी काडली जयलान. म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन आसा आतां एक 5-6 म्हयन्यांनी. सो मडगांवां जर मातशें जर कितें दवरतलो जाल्यार दिगंबराक आतांच घेवपाक जाय तेंच्यांनी. हे बीजेपीक कळलेलें आसा. गोविंद गावडेक काडला सो एसटी कम्युनिटी मोठ्या प्रमाणात दुखावल्या. आतां गोविंद गावडे काडटकच जो भरून काडपाक जाय नुकसान ती तवडकराक घेवप हें आत्तां बीजेपीक हें आसा. सो म्हाका दिसता की बेगिनांतल्या बेगीन हे सगळे हे गोश्टी पळोवन हे रिशफल जातले.